सावसगाव जिल्हा पंचायत आयोजित या क्रिकेट टुर्नामेंटाक आमच्या मध्ये असा आमचे चेअरपर्सन संजना वेळीप सीओ क्लास उपाध्यक्ष सिद्धार्थ गावत सर बाकी सगळे 25 जिल्हा पंचायत मेंबर आणि हांगा जमलेले त्यांचे सगळे टीमी बरेच की जिल्हा पंचायतीन टुर्नामेंट फर्स्ट टाइम आयोजित केला. आमच्या जेन्ना जर्नी आसा तेन्ना आमचो खुशालपणान सांगतालो टुर्नामेंट करूया म्हणून जावना तो पूण आयज आयोजित केला खूप बरेच दिसता. ह्या निमतान 25 जर्नीच्यो टिमी हांगासर एकले कला दाखयतले आणि जिल्हा पंचायतीचे अभिनंदन करता. आणि आज गरमी आसा तुम्ही जिवाक त्रास घेऊ नका. जिंकले हारतले काय धरनासतना बरो खेळ दाखया आणि जिल्हा पंचायतीचे असेच पुढे सुद्धा ऑर्गनायझेशन अपेक्षा करता आणि आमचा सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो. आणि परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. 25 जिल्हा पंचायतीचे मेंबर सीओचे अध्यक्ष यांनी बरे एफर्ट घेतल्या. म्हाका दिसता गेली 15 दीस सगळ्यांक भोंवताली खूप कष्ट करून टुर्नामेंट केला. सगळ्यांनी आज परत एकदा आपले स्पोर्ट्स दाखोवन तुम्ही जिंकले सगळे खेळपाचे आणि कसल्या झगडी टुर्नामेंट करूया. आज मडगाव म्युनिसिपालिटीने ऑल गोवा म्युनिसिपालिटी टुर्नामेंट केला. एमसीसी ग्राउंड चालू आहा थंय उद्घाटन केलेला आणि बरेच की जो आमचो इलेक्टेड आसता जावं जिल्हा पंचायत म्युनिसिपालिटी यांच्यानी टुर्नामेंट आयोजित करून आपापल्या गांवच्या लोकांक संधी दिल्या खेळपाची. त्या खातीर परत एकदा देव बरें करूं. भागांतल्यान आयिल्ल्यो सगळे टिमी तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता आणि तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आयज खरेंच ही बरी गोष्ट आसा की आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबर सगळ्यांनी आमी एकठांय येवन तशीच आमची सीओ आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन आमी हो टुर्नामेंट करपाचो ठरयलो आणि प्रत्येक मेंबरांनी आपली एक टीम घालची अशें आमी सगळी मेंबरां कडेन सांगले. तर त्याच प्रमाणे आमच्या मेंबरांनी प्रत्येकान आपली टीम आमचे फुडें हाडली आणि आमच्यो आयज 18 टिमी ह्या ग्राउंडार खेळटाल्यो आणि 2 दिसांचो हो टुर्नामेंट जावन आसा. कित्याक आमकां चड टिमी जाल्यो म्हणून पयलीं आमी 1 दीस म्हणले पूण जेन्ना आमकां चड टिमी येयल्यो म्हणून आमी हो 2 दिसांचो दवरलो. आनीक सगळे टिमी हांगा येयल्या सगळ्यांनी आपलो बरो खेळ दाखयचो आनीक बरें खेळचे हे तुमचे कडेन मागता आणि सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा.